राज्यात 21 जुलयाच्यान पावसाळ्या अधिवेशनाक सुरवात जाल्या। फाटल्या सप्तकभर जाल्ल्या अधिवेशनात गोंयभरच्या साबार विशयांचेर चर्चा जाली। कितल्याशाच विशयांचेर सभाघरात आमदार विरोधकांचो मंत्र्यांचो आवाज गाजलो। सभाघरात आमदार मायकल लोबो हांणी दाबोळे विमानतळार नव्या आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांच्या उणावाक लागून हुस्को उक्तायल्लो। त्या वेळार मुखेलमंत्र्यान जाप दितना सांगिल्लें, सद्याक दोनूय विमानतळांचेर दिसाक 50 ते 55 विमान सेवा चलतात। तशेंच दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना। आनीकय विमान कंपन्यो दाबोळे विमानतळार चलयतल्यो म्हण मुखेलमंत्र्याच्या सभाघरांत आश्वासन दिलां। इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा जाल्या उपरांत हो क्वेश्चन सातत्यात असेंब्लीत विरोधक आनी सत्ताधारी या दोनूय जाण हे वेगवेगळे फावटी विचारता। फाटले फावटी स्पीकर सर हांव टुरिजम मिनिस्टर, माविन गुदिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे सगळे वचून एविएशन मिनिस्टराक मेळ्ळे। एविएशन मिनिस्टराक फाटले फावटीच्यान कंटिन्युअसली हांव मुख्यमंत्री जाला तेन्नाच्यानूय कंटिन्युअसली तांकां वेगवेगळे फावटी रिप्रेझेंटेशन दीत आसा, वेगवेगळे फावटी आमी वचून मेळत आसा। आमी एक गजाल स्पीकर सर लक्षांत घेवपाक जाय, गोंयांत ऑन एन एवरेज म्हणजे जवळपास 50 to 52 फ्लायट्स ह्यो येताल्यो आनी तितक्योच फ्लायट्स वयताल्यो डेली मोपा जावच्या पयलीं। एप्रॉक्सिमेटली 50 to 55 हाज्या मदीं आशिल्ल्यो, म्हणजे 55 फ्लायट्स आयल्यो काय 55 फ्लायट्स गेल्यो। आत्ता तो आंकडो जो आसा स्पीकर सर हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार दोनूय एअरपोर्टाचेर एप्रॉक्सिमेटली 50 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही, 50 to 51 फ्लायट्स येता दाबोली एअरपोर्ट येता आनी वता, आनी तितक्योच फ्लायट्स ज्यो आसा 50 to 51 फ्लायट ह्यो मोपा एअरपोर्टाचेर येता आनी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान वता। हे जर फिगर पळयत जाल्यार स्पीकर सर हार्डली म्हणजे रुटीन जी फ्लायट्स पयली आसले पळय न्ही, तितूर हांव म्हणजे नंबर वायज जर पळयतालो जाल्यार जवळपास 90 to 100 फ्लायट्स ही चड येवपाक लागल्या गोंयांत। एअर कनेक्टिविटी जी जावपाक जाय ह्या सिटीन विदीन इंडिया येवपाक लागल्या चड गोंयांत येवपाक लागल्या, गोंयांत येवपाक लागल्या। स्पेसिफिकली इज आस्किंग अबाउट दाबोलीम। हांव येता तेजेर न्ही। ओके स्पीकर सर, हांवें हो ह्या क्वेश्चनाचेर सांगता आसतना, कारण स्पीकर सर हो नंबर जो आसा पळय न्ही हो फक्त दाबोली एअरपोर्ट आसलो आनी मोपा जाल्या उपरांत हो नंबर डबल जाला। म्हणून हांव सांगता जवळपास 180 फ्लायट्स म्हणजे 90 फ्लायट्स येता आनी 90 फ्लायट्स वयता, ऑलमोस्ट 90 to 100 फ्लायट्स अशा पद्दतीन हो नंबर जो आहा पळय दाबोलीन जाल्या उपरांत हो नंबर डबल जाल्लो आसा। आतां तूं जर स्पेसिफीक पळयत जाल्यार 27 ऑक्टोबर 2024 हाज्या उपरांत एक सुद्दां फ्लायट म्हणजे फाटल्या आमच्या सेशनाच्या उपरांत एक सुद्दां फ्लायट जी आहा पळय न्ही उलट दाबोली वयल्यान मोपाचेर येवंक ना। मोपाचेर येयल्ली 2 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही हांच्यांनी थंय वचप प्रिफर केलें आनी ताकाच लागून आमी फाटलें डेलिगेशन मेळ्ळ्या उपरांत ज्योतिरादित्य सिंधे जेन्ना एविएशन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना दाबोलीचेर जितक्यो फ्लायट्स रन जाताले ताका वेरियस सबसिडीज ज्यो आहा पळय न्ही ह्योय तेंच्यांनी ऑलरेडी दिवपाक सुरवात केल्यो। रिगार्डींग तेंचे पार्किंग फीज आसतले, बाकीचे आसतले, हे सगळे हे दिवपा खातीर दाबोलीच्या वयल्यान हे सुरवात केलां। जाय जाल्यार तूं चवकशी कर, तेजी डिटेल्सूय हांव दिता, ऑलरेडी स्टार्ट केल्या। म्हणून म्हाजें जर तूं स्पेसिफीक तेजें उत्तर विचारतलो आसत जाल्यार हार्डली स्पीकर सर आय वुड स्पीकर सर माझं सेकंड सप्लिमेंटरी I will correct the chief minister because specifically स्पीकर सर हा विचार दे, तू मागे विचार मरे। सेकंड सप्लिमेंटरी माझं जावनी न्हू, हय माझं सेकंड सप्लिमेंटरी जावनी स्पीकर सर। स्पीकर सर हातूंतल्यान त्या खातीर म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे दोनूय एअरपोर्ट आमकां जाय आनी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जरी प्रायवेट कंपनीन रन केलो आसलो जाल्यार सुद्दां इट इज अ रेव्हेन्यू गिवींग फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली 65 crores 88 lakhs 60,000 हो रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही हो आमी अर्न केल्लो आसा। दाबोली एअरपोर्टाचेरूय बी म्हणजे आमी म्हणटा की तोय कंटिन्यू उरूंक जाय, ताच्या खातीर ताका सबसिडीज दिवच्यो किंवा बाकीच्यो फेसिलिटीज ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो आतां करपाक सुरवात केला, इट इज एन ह्यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात केला, इन्क्लुडींग द सेपरेटली द फ्लायओव्हर तोय केला। इतको सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसतना खंयसरूच आमकां एअरपोर्ट बंद करपाचो ना, वयल्यान जाल्यार आनीक थंयसर फ्लायट येवपाची हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न सुरवात आसा। वास्कोत कांय भागांनी उदकाची कमतरता आसा म्हण वास्कोचो थळावो आमदार दाजी साळकारान 21 जुलयाक 0 hours उल्लेख केल्लो। The minds of people of Vasco constituency regarding imbalance in the allotment of quantity of water which is mostly lesser than the required quantity leading to shortage of water in some areas
on regular basis in spite of availability of treated water at the Salavalim plant, requesting Honorable PWD Minister to immediately intervene and have this situation to be monitored by the level of SC or CE of Water Department and give justice and relief to the people of Vasco constituency. Speaker sir, एकूच Honorable CMच्या नजरेक हाडटा 80 MLD आमकां जाय पडटा आनी तांचो रिकॉर्ड पळयलो जाल्यार ते म्हणटा 80 MLD मेळटा मदीं पूण स्पीकर सर अजून थोड्या एरियांनी उदक शॉर्ट आसा सो स्पीकर सराक ते एटलिस्ट मुख्यमंत्र्यान ते रिवायज करून सपोज आमकां पॉप्युलेशन जशें वाडलां म्हाका दिसता ताजो इल्लो क्वॉन्टिटी वाडोवची पडटली ते म्हणटा तशें आनी सेकंडली जंय जंय कमी आसा म्हणजे उदक सेलावली आसून पसून आमकां कित्याक येना हे मॉनिटर करपा खातीर ऑनरेबल सीएमान एससीक नाल्यार सीईक सांगून ताचें हें करचें. केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान केप्या खेळा संकुलांतल्या स्विमींग पुलांत योग्य क्लोरिनीकरणाचो उणाव आनी लायफगार्ड ना म्हण हो प्रस्न सभाघरा मुखार मांडिल्लो. Speaker sir, attention of the House is drawn on the poor facilities at the Kepen Sports Complex, Borimod, particularly the swimming pool. Many young swimmers who have faced health issues due to improper chlorination as the procedure is not being followed correctly. At times, the pool remains closed due to unavailability of lifeguard, which causes great disappointment among the aspiring swimmers who wish to pursue a career in sports. What steps does the government intend to take to address these issues and improve the facilities at Kepen Sports Complex? Speaker sir, I'll give you a Times of India copy, and there is a swimmer, Muddam Sagda, Honorable पयली तो स्पोर्ट्स मिनिस्टरा सांगून ते करपा लागलो बट आतां तो ना जालो आतां ऑनरेबल आमगे चीफ मिनिस्टर द वॉटर इज नॉट क्लियर यू कांट सी वेर यू आर मूविंग माय सेफ्टी and my safety is important, said a 14-year Soha Dalal, a regular swimmer in Kepen. Speaker sir, a sports complex Ekua Kepen Madarsanga and sports facilities itli poor I think. I was following up with the Honorable Pelo Sports Minister. Speaker sir, I want an assurance from the Honorable Chief Minister. Ata lifeguard namun 14 दिवसाना complex bond होला. Because of lifeguard sir. Okay. Let's see that this complex resumes tomorrow. शापोरा किल्ल्याचो जीर्णोद्धार करपा संदर्भात आमदार डिलायला लोबोन विधानसभेत प्रश्न घातिल्लो. किल्ल्याचो जीर्णोद्धार आनी सोबितीकरण करपा खातीर वट्ट खर्च 4 कोटी रुपया परस चड जावपाचो अदमास आसा. सद्याक अर्थ खात्या कडल्यान मान्यताय मेळपाची वाट पळयता. म्हयन्या भितर काम सुरू जातले म्हण मंत्री सुभाष फळदेसायान सभाघरांत जाप दिली. Historical and important fort of Goa. It's a matter of pride for all the Goans and especially our Sholkas. From day one, I've been putting a question regarding this restoration of Shapora Fort. 11 July to answer the law. Work of restoration of Shapora Fort is in process, and the estimated cost of the project is 2 crore 64 lakhs. The file is before Finance Department for expenditure section. From 2022 till date, the answer is same. Excess आमचो केला तुवें तुका देव बरें करूं म्हणटा. The thing is ते हजारांनी लोक थिसोर येता. You know the numbers. आनी वरांचे वरांतूय त्या फातराचेर बसून आसतात on the fort. And the fator alpak laglat. You know, they are really shaking. In case it falls, one of the tourist falls, it will bring bad name for our tourism. So I request korta tuka vegancha vegan core आणि म्हाका तू work order म्हाका finance department ते expenditure sanction on all those shopkeepers and all that we have to remove. Once I had removed around 300 odd structures which were lying illegal. And हांव जेन्ना गेलो तेन्ना ते म्हजे कडेन केस्तांव करपाक लागले. विदिन 1 hour सगळी आसा तितकी खाली करून हांव आयिल्लो. परत एक फावटी आतां लोकली लोक येवपाक लागले. पयलीं भायले येताले, आतां लोकली आयिल्ले. वी हॅव टू सी दॅट इट इज मॉनिटायज्ड अँड वी हॅव टू मेंटेन द डिसिप्लिन. 5.77 crores work is been done on this fort before. Just about 1.5 years back we have inaugurated. The second tender we had floated 4 times. 2 फावटी टेंडर जो जाल्लो आसा तुवें सांगलें आसा ते टेंडर गेल्ले आसात. एक फावटी टेंडर जेन्ना काडलो तेन्ना इट वॉज 80% हाय. द गव्हर्नमेंट डीड नॉट अप्रूव इट. तो परत गेलो आनी परत एक फावटी टेंडर काडलो आनी परत एक फावटी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो परत ताका घेवपाक आयलो ना. एज ऑफ टुडे
तुम्ही आता जे सिरीज ऑफ टेंडर्स काढल्या आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटांनी केन्ना केन्ना क्वेरीज करून परत परत तो येता बट राईट नाव आय विल टेल यू द स्टेटस इज आज जो फोर्ट काढलेलो आसा तो परत एक फावटी आम्ही टेंडर काडटकच वी गॉट 2 quotes. One is 21 point something above and as per the norms PWD चे CPW त्याच्या नॉर्म्सा प्रमाणे 5% वयर ते अग्याला जर जाय जाल्यार ती वर्क ऑर्डर दिवपाक मेळना. किल्ल्याचेर आमकां परत एक फावटी मॉनिटायझेशन आनी रेव्हेन्यू कलेक्ट करपा खातीर जे शॉप्स आमकां इल्लिगली थंय आसात ते काडपा खातीर आमकां परवानगी दिवची आनी परत एक फावटी ताजेर आमकां ते टिकेटिंग करून सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचे एक प्रोविजन करपाक जाय. टॉयलेट्साचे नवे टेंडरान भितर आसा. वी विल टेक ऑन दिस फोर्ट इमिडिएटली. सरकारान कोळशाच्या स्कॅमात जपसालदारकी टाळ्या असो आरोप करून विरोधी पक्ष फुडारी आलेमांव हांणी अदानी जिंदाल हांचो 3000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांत आस्पाव आसा असो आरोप केलो. ही कृती म्हळ्यार लोकशायेचो खून अशी खर टिका विरोधकांनी केल्ली. हाचे वेल्यान सभाघरांत बरोच बोवाळ जाल्लो. एक मुगेलो जो 28 स्टार क्वेश्चन नंबर 1A हो सेस आणि कंप्लायन्स हेजेर आशिल्लो तो ट्रान्सफर करून आज आन्सर दिला. स्पीकर सर ही व्हॉट इज दिस 3 पुसा जाली. स्पीकर सर आय हॅव रिटन अ लेटर टू यू. दिस इज द लेटर रिटन टू यू ऑन 16 जुलै. ही प्रथा लोकशाहीची हत्या करपाची. जेन्ना आज आम्ही प्रश्न घालता 1A मुगेलो प्रश्न आशिल्लो हो ट्रान्सफर करून कोळशाचो प्रश्न हे जिंदालान अदानी लागून हितून 3-4 हजार कोटीचो घोटाळा आसा आणि हे प्रश्न कित्याक ट्रान्सफर केले प्रश्न हे जाऊ दी कित्याक ते प्रश्न ट्रान्सफर जाले क्वेश्चन अवर्स घ्या न्ही पहिले. अरे स्पीकर सर I have raised a point of order. Speaker sir, I have raised a point of order. तू हेजे तुगेले दिवपा जाय. स्पीकर सर क्वेश्चन अवर जाऊ. स्पीकर सर हो घोटाळो ही स्टार्ट पहिले दिसा कमेंट ट्रान्सफर केला ऑपोजिशन लीडर आज दिला अनस्टार्ट ऑपोजिशन लीडर युरी आलेमांव सांगा आय क्वेश्चन केलो ही लेटर स्पीकर सर ही लेटर तू बरयल्या स्पीकर सर यस स्पीकर सर दिस इज फॉर द 3rd टाइम. दिस इज हत्या ऑफ लोकशाही. थर्ड क्वेश्चन मोबाईल एक क्वेश्चन स्पीकर सर एमर्जन्सी लायल्ली स्पीकर सर हो सरकार हत्या सदांच करता. पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना काळे जेन्ना आशिल्लो कोण केला हे मोगन पळय जिंदालाचे सरकार गोडशान जायत्या राज्यांनी धर्मांतर विरोधी कायदो संमत करून जबरदस्तीन धर्मांतर करपाचेर बंदी घाल्या. तसोच कायदो गोंयांतय हाडचो पडटलो म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी सभाघरांत सांगलां. म्हटलें की UP इट इज फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना बऱ्याचशा स्टेटींनी पास केला. म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा. कारण ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस म्हणून सपोर्ट करपाक जाय आनी ते सपोर्ट करपाची गरज आसा. फाटल्या फावटी आमी एकदां लव जिहाद गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करून जावपाक लागलेले स्पेसिफीक टार्गेट करून आनी लव जिहादाच्यो केसीस आतां ताका तुमी म्हणटले म्हाका ते एडल्टसन तेज्या मर्जीनुसार बट टार्गेट करून जेन्ना केसीस जाता पळय न्ही तेन्ना ह्यो लक्षांत येयल्ल्यो आसा. ह्या केसीसाचे केन्ना तरी फिगर हांव दिता म्हणून म्हाका दिसता तेन्ना तुमी म्हणपाक लागले तेन्ना लव जिहाद बीन कांय ना म्हणून. ओके अशा पद्दतीच्यो केसीस ह्यो ते स्लिपर सेल बीन जे म्हणटा पळय न्ही हे वेगवेगळे लोक हे अशाच पद्दतीन काम करतात. तांकां आयडेंटिफाय करप हे गरजेचें आसा. नो डावट आमचे पुलीस इंटेलिजन्स स्पेशल ब्रांच हे सगळे जाण आपल्या परीत करीत आसात
बट विशेष करून गांवांतल्यो ग्रामपंचायती हांकां आनी पंच हांकां आपल्या गांवांत एक्टिविटी कितें आसा पुलिसांक खबर आसता, बट तांच्यांनी बी कॉपरेट करप हें गरजेचें आसा. तांच्यांनी कॉपरेट करचें. त्यान भायर सभाघरांत अर्थसंकल्पाचेर खूब चर्चा जाली. आमदार विजयान म्हळें हो अर्थसंकल्प म्हळ्यार चिप्सांच्या पाकिटा भशेन. जशें चिप्साच्या पाकिटांत खावपाची वस्त कमी आनी हवा चड आसता तशी ह्या बजेटाची गत म्हूण विजय उलयलो. जाल्यार गोविंद गावडेन म्हळें हो बजेट म्हळ्यार फणसाच्या घऱ्यांचें पाकीट जातूंत हवा नासता. तातूंत मुखेलमंत्र्यान म्हळें हो बजेट चवथीच्या माटोळे सारको आसा. हातूंत समाजांतल्या सगळ्या घटकां खातीर जाय तें आसा. ताका परत टिका करतना विजयान म्हळें मुखेलमंत्री एकादो वेळ विसरला आसत. लोक आतां माटोळेंत प्लास्टिकांचे नग चडयता म्हण. सांगपाचें पडलें जाल्यार हें अर्थसंकल्प म्हणल्यार बाजारांत विकते घेतिल्ले चिप्साचे पाकिटा भशेन. आमचो मायकल लोबो जो उलयतना तो उलोवपाक लागलो चिप्सांचेर म्हणून म्हाका याद जाली चिप्सांची. तुवें स्टार्ट केलें बिचोले आमी आपूण गेलो आनी थंय ते चिप्स करतात आनी ते भायले लोक आयले चिप्स घाल. चिप्साचेर तो उलयतालो. याद आसा तुका उदोड? सो चिप्साची म्हाका याद आयली. हें बजेट आमचें चिप्सां भशेन. चिप्स कितें बरें हें आसता भायल्यान सोबीत दिसता तें पॅकेट बी बरें आसता पूण फोडलें न्ही जाल्यार भितर चिप्स इतल्यो मेळटा उरिल्ली सगळी हवाच. सो हांवें एक चिप्साचें पॅकेट हाडलें पळोवपाकूच. हांवें कितले हवा कितली पळय हाजे भशेन तें स्पिकर सर तें म्हाका भायरूच मेळ्ळें आमच्या हातून मेळटा हें आनी तें सारकें म्हाका मायकल लोबोच्या चिप्साची याद जाली स्पिकर सर. हें बजेट सारकें चिप्सां भशेन. ते जर उगडे केले जाल्यार इतलेच चिप्स हवाच चड खाण कमी तें हें बजेट तितलेंच हांव एनालायज करूंक सोदतां. आणि इगो हो इतले हे औषध एक सामकें भयानक जावन आसा बरे मनशाक सुद्धा मारून उडयता. आणि म्हणूनच हांव अर्ज करतलो की हो जो इगो जो आसा तो इंटर डिपार्टमेंट जे ऑफिसर जे आसात इनचार्ज जे आसात त्यांच्यांनी बाजूक धरून आपूण ह्या गोंयकारां खातीर काम करता. आपूण गोंया खातीर आमकां बरे तरेचे प्रशासन दिवपाक जाय. गोंया खातीर नियोजनबद्ध अशें हे आज अर्थसंकल्प जो मांडिल्लो आसा तो फुलफील करपा खातीर ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. आनी शेवटाक जालो दिसता म्हाजो टायम. आणि शेवटाक हांव वता आसतना हांव मुखार डिमांड आसा त्या वेळाचेर हांव उलयतलोच पण शेवटाक हांव वता इतलेंच म्हणटलो आमी सगळेच जावं थंय विरोधक आसूं समर्थक आसूं हांव इतलेंच म्हणटलो की काल म्हजो इश्ट विजय बाबान चिप्सांचें पाकीट घेवन तो हांगसर आयिल्लो आशिल्लो आनी त्या चिप्साच्या पाकिटांत हवा आसा म्हणून ताणें बरो व्हडलो बोवाळ केलो. पण हांव म्हणटलो हें बजेट जें आसा पळय न्ही ते घरांच्या पाकिटां भशेन जावपाक जाय. तूंय शेतकार सभापती महाशय घरांच्या पाकिटान हवं जायना कारण घरे जर काडटलो ते चिप्स जर आमकां जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता शेतकार हो तितलोच महत्वाचे आसा. तो पाडेली तितलोच महत्वाचे आसा. एक गृहिणी तितलीच महत्वाची आसा. उद्योग हो सेक्टर जो आसा हो तितलोच महत्वाचे आसा. आमी आशा बाळगितात की हे बजेट जे आज अर्थसंकल्प ह्या सभागृहाचेर जो मांडिल्लो आसा त्या पणसुलाच्या गऱ्याचे चिप्सा भशेन जावचें गडेगच्च जावचें आनी ते वारें जें आसा तें विजयबाब सरदेसायान किंवा ते आमगेर इश्टान तें दाखयलें अशें तें वारें काडून आमी खरखर आमचें बजेट जाल्लें आनी अशें दाखोवपाची कापस्तात आनी हिम्मत म्हज्या सरकार दवरतलो अशी अपेक्षा म्हणून गोंयचे मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी तुवें म्हाका वेळ दिल्ले बद्दल हांव खूब आभार व्यक्त करतां. जय हिंद जय गोवा. स्पीकर सर आमचे बजेट जे आसा हे त्या चिप्साच्या पाकिटा सारखे न्ही भितर ते चिप्स आसता पळय तेच्या पाकिटा सारखे न्ही. आमचे बजेट म्हणजे चवथीच्या माटोळे सारखे. त्या माटोळेक सगळी फळां लागलेली आसतली फुलां लागलेली आसतली आणि वेगवेगळ्या झाडांची पानां लागलेली आसतली. ती स्वयंपूर्ण माटोळी आहा कारण ती स्वयंपूर्ण माटोळी इतक्याच खातीर त्या माटोळेक लायिल्ली प्रत्येक गोष्ट ही उपयोगात येता. नाजाल्यार मुद्दामून काडून पळयात. एक तर ती फुलां देवाक घालपाची आसता ती पानां सुद्दां म्हणजे आमी जर ती झाडाच्या मुनान उडयली जाल्यारूय बी ती कुजून तेजे सारें जातलें म्हणून ते चिप्साचें पाकीट काडून भायर उडयतालो पळय तो न्ही तसले बजेट न्ही हे बजेटान प्रत्येक गोंयकारा खातीर कितें ना कितें तरी आसा हे बजेट आसा तें. म्हणून त्या बजेटाचेर टिका करता आसतना त्या बजेटांतल्यान आपल्या मतदारसंघातूय लोकांक कितें कितें मेळ्ळा पळय न्ही हाजी भान दवरपाची गरज आसा.
पोस्टान गोंयच्या पोस्टमॅनांक काडून उडोवन महाराष्ट्रांतल्या पोस्टमॅनांक घेतल्या म्हण विजयान सभाघरांत प्रस्न मांडलो. थळाव्या गोंयकार टपालाक बदलल्या उपरांत टपाल पत्रां पावूंक नाशिल्ल्यान विजय सरदेसायान सभाघरांत हुस्को उक्तायल्लो. मुखेलमंत्र्याक हो इशू खबर आहा. हो इशू महाराष्ट्रा सर्कलच्या अंडर गोवा येता आनी तांणी 50 पोस्टमॅन अपॉइंट केल्ले आहा. 40 गोंयचे जे पोस्टमॅन आशिल्ले ज्यांची नांवां आशिल्लीं कवळेकार, खांडेपारकार, खोलकार, बांदेकार, नायक, त्रावासो, शिरोडकार हे रिप्लेस जावन धोंडे, अंबोणे, दोळे, बिळालाळे, महुंदळे हे सगळे आयिल्ले आहा. ही सगळे लिस्ट आहा ते वचून मुखेलमंत्र्याक 2दा साखळे मेळ्ळ्या रवींद्र भवनात, एकदा महालक्ष्मीचेर मेळ्ळ्या. आता इशू कितें आहा? इशू असो आहा की तांणी इतले वर्सां काम करून 15-20 वर्सां काम करून तांकां डब करून काडले आनी हे जे नवे आयल्या तांकां गोंयचे कांय खबर ना. तांणी एक मनशान 3.5 लाख लाच दिवन ब्रायब दिवन जॉब मेळ्ळा म्हणून तांणी स्टिंग ऑपरेशन केल्लें आहा. एक मिनिट उलयता हांव स्पीकर सर. हे हांव तांणी जे कितें केलां तें ट्वीट करता आफ्टर स्पीकिंग दीस. स्टिंग ऑपरेशन केलां ते लेटरां घरा व्हरतात, तांकां एड्रेस खबर ना खंय तो, आनी ते रस्त्यार बारांनी बसून स्कुटरीक लावन बसतात. लेटरां घरा व्हरून मेळना. ही लेटरां घरा व्हेल्ली तांचेर स्टिंग ऑपरेशन केलां ताजो व्हिडिओ हांव आतां ट्वीट करता आनी ताजेर ते फुडें सांगतात की 3.5 लाख रुपया दिवन आमकां जॉब मेळ्ळा म्हणून, नोकरी मेळ्ळा. एक मिनिट स्पीकर सर, हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की तांणी प्रधानमंत्र्याक सांगचें लज दिसची न्ही. दिस इज द कलेक्टीव विजडम ऑफ द हाऊस एंड इट इज एन इशू फॉर गोंय एंड गोंयकार्स. आमचो स्वाभिमानाचो इशू हो की आमचे पोस्टमॅन आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. डबल इंजीन 40 लोक इतले प्रोटेक्ट करूंक जाय, इतले फ्रिडम फायटरा खातीर केलें. गोंयच्या पोस्टमॅना खातीर कित्याक न्ही? ते कर आनी तांकां प्रोटेक्ट कर आनी तांकां परते दी. स्पीकर सर, पयलीं म्हणजे तेणी जो आरोप केला पळय न्ही तो आरोप जो आहा तो फेटाळटा. कारण तो जे म्हणटा खंयचो तुजेर म्हणटा तो कळ्ळें म्हाका 3.5 लाख दिला म्हणून व्हिडिओचेर सांगता तो आपले जॉब पयशे दिले. धाड व्हिडिओ म्हाका हांव दिता बरें धाडटा. महाराष्ट्रातले पोस्टमॅन हांगा अपॉइंट जाले ही खरी गजाल सामान्य. कारण ते गोवा आणि महाराष्ट्रा एक वन सिंगल सर्कल येता आणि कन्सिडरिंग द 10th मार्क्स लिस्ट पळोवन ते ताका डायरेक्टली अपॉइंट करता. थंयसरले 60% पडलेले भुरगे सुद्दां पोस्टमॅन जावंक येता. आमचे भुरगे 30-35 आनी 40% पडलेले भुरगे मॅक्झिमम वचूं शकता. हे जे भुरगे आसले ते पयलींच्यान 10 ते 15 वर्सां थंयसर काम करताले. जेन्ना आयले एप्लाय पळय थोड्यांनी एप्लाय केले, थोड्यांनी करूंक नासले. बट कन्सिडरिंग द 10th मार्क लिस्ट ते सिलेक्ट जावंक ना. हांवें आतां स्पीकर सर ऑलरेडी आतां सांगता म्हणून न्ही, फाटले हांव 6 म्हयने फॉलोअप करता. ऑलरेडी तांकां बरयलें. तांच्यांनी सांगलें की तुमकां फक्त मराठी ही भाशा आसल्या कारणान आमी मराठीच्या सब्जेक्ट आनी 10thचे मार्के कन्सिडर करता. हांवें ताका सांगलें जरी मराठी आमचो पेपर आसलो फुडलें नाका हे करता आमी सांगलां की सुनिलांच्या आयकुशी मराठी कोंकणी जाय. तांच्यांनी सांगलें आमी कोंकणी जेका उलोवपाक एड्रेस मेळना. एक मिनीट कोंकणी जेका उलोवपाक येता तेकाच पोस्टमॅन हो गोंयांत घाल म्हणटा उपरांत तेंच्यांनी कोंकणी तुमी जर जेंच्यांनी मराठी पेपर घेतला मागीर ताका कोंकणी कशी कळटली. ती सर्टिफिकेट दिवपाक आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन आतां इशू केल्या. आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन म्हाका बरोवपाक आनी वाचपाक कोंकणी येता ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागल्या. तो फक्त तेंचो GR येवपाचो उरला. तो गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन एक गॅजेट येयलो तेंचो. काय मागीर पोस्टमॅन जितके गोंयांत आतां भरती जाता तेंच्यांनी जरी म्हणजे 10वी पर्यंत मराठी घेतलेले सुद्दां असले आसत बट तेका फक्त जेका कोंकणी बरोवंक वाचूंक येता तेकाच गोंयांत पोस्टमॅन म्हणून. हांचे कितें हे 40ांचे कितें? त्या 40ांचे हांव पळयता. तांकां घे मरे पळय. आमी हांव प्रोस्पेक्टीव उलयना, हांव उलयता रेट्रोस्पेक्टीव. ज्यांचेर अन्याय जाला, जे आमचे पोस्टमॅन आशिल्ले तांचे जे रस्त्यार पडटा तांकां कितें तरी करता. वाडत वचपी रेवेच्या कटावाक लागून गोंयची दर्यादेग पर्यटन आनी नुस्तेंबारी समाज धोक्यांत आसा अशें आमदार संकल्प आमोणकरान 0 आवरान मांडिल्लें. राज्यव्यापी दर्यादेग वेवस्थापनान हातूंत बेगीन लक्ष घालचें म्हण आमदार संकल्पान आवाहन केलां. Growing concern of the sand erosion across Goa coastline. The erosion threatens Goa tourism dependent economy and coastal communities, especially the fishermen. Loss of dues, shoreline reduction has led to habitat damage and infrastructure vulnerability. Coastal degradation also undermines nesting ground for sea turtles and other sensitive ecosystem impact by sand loss and sea level rise. There is an urgent need for a statewide integration coastal management
strategy, steps government intend to take in this regard? Speaker sir, especially आमच्या बायणा एरियेन जो आमचो बायणा बीच आसा, स्पेशली देस्तेरो आनी बायणा हांगा आमी खूब करता. तशेंच आमचे वास्को आसतले खारवडे हांगा सारके आमचे जे सँड वचून जे फिशरमॅन थंयसर आपली बोटी लायताले ते सुद्दां लावपाक मेळना पावसाच्या दिसांनी तांकां, कित्याक दर्यो सारको वयर येयल्लो आसा. हेजेर गोवोरमेंटान कितें तरी स्टेप्स घेवचे. रेंट कार विशयावेल्यान आमदार विजय सरदेसाय आनी मंत्री माविन गुदिनो मदीं सभाघरांत बरोच वाद जालो. रेंट कार फ्रँचायझी येवजणेत एक व्हडलो घोटाळो उजवाडाक आयला. जंय येरादारी खात्यान नेमिल्ले खाजगी एजन्सी कडल्यान परवानो शुल्काच्या नांवान अर्जधारका कडल्यान लाखांनी रुपया एकठांय करतात म्हूण विजय सरदेसायान आरोप केला. Young Goans, especially from the economically backward communities, of being cheated in the name of taxi permits or rent a car permits. Because sir, मातशें एक्सप्लेन करपाक म्हणल्यार रेंट अ कार म्हणून सरकारान पयर डिसिजन घेतला की आनी रेंट अ कार आसच्यो ना म्हणून. ताजे पयलीं माननीक मंत्री बाबूश मनसरादान म्हणिल्लें की सगळे प्रॉब्लेम जाता ते रेंट अ कारा खातीर जाता. खरें आसतलें, रेंट अ कारा खातीर एक्सिडेंट जाता, हें जाता तें जाता. पूण आतां गव्हर्मेंटान कितें केलां, गव्हर्मेंटान एजन्सी अपॉयंट केल्या. म्हळ्यार सरकाराचे कामाचे सरकार रेंट अ कार परमीट दिना, सरकार एक एजन्सीक दिता आनी एजन्सी लोकांक दिता. आतां हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले आहा. स्पीकर सर, म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान पयशे घेतले, 1 लाख रुपया अशे भरमसाट पयशे घेतले. आनी ते म्हणटात आतां रेंट अ कार गव्हर्मेंटान बॅन केले, पयशे मागूंक गेले जाल्यार म्हणटा मंत्र्याचे PA कडेन पयशे दिले. हे क्लियर कट हांव सांगता. हे म्हज्या म्हऱ्यान लोक येवन पब्लीक आउटरीच प्रोग्रामाक म्हाका कंप्लेन केल्ली आहा की पयशे घेतल्या एजंटान, एक एजन्सीक जी तुमी गव्हर्मेंटान दिल्या, लोकां कडच्यान पयशे घेतल्या, मागूंक गेले जाल्यार ते सांगतात मंत्र्याचे PA कडेन आमी पयशे दिल्या. हे सायडीन तुम्ही डिसिजन घेतला की रेंट अ कार आता म्हाका हाजेर क्लॅरिफिकेशन जाय. स्पीकर सर, प्रश्न आसलो रिजनलाचो, रिजनलान प्रश्न घेवंक ना. नेक्स्ट टायम हांचे प्रश्न डिसअलाव कर. मेन इम्पॉर्टंट प्रश्न आहा ते प्रश्नच काडटा, ते फिक्स जातात. असले फिक्स जावन फायदो ना. इश्यू डिस्कस जावपाक जाय. जे तो पळय सांगता ताका सारकी खबर ना. जे आमी खूब पयलीं आमी बंद केल्ले हे न्यू परमीट दिवपाचे अंडर रेंट अ कार. आमकां मागीर कळ्ळें डिपार्टमेंटान थोडे लोक ते फ्रँचायझी म्हूण करून दितात. अरे आय एम ऑन माय लेग्स. आमी इमिडिएटली बंद केले. आमचे नोंदणी हाडला तेन्ना मान्य मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा. आमी रेंट अ कार फ्रँचायझी सगळे बंद केला. तो पळय आरोप करता ते सारखे न्हू. आरोप कोणाच्यानूय करपाक जाल्ले कितें कंप्लेन दी, हांव एक्शन घेता. बसून घे. उत्तर कितें कंपनी ती फ्रँचायझी म्हणजे कितें? व्हॉट इज फ्रँचायझी ऑफ द गव्हर्नमेंट? मेन्शन केलं. म्हाका मातशें मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करून दी, फ्रँचायझी म्हणजे कितें ते. स्पीकर सर, एक म्हणजे तो जे सांगता पळय न्ही, कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची. आनी जेन्ना एक्चुअली पयलीं 4 जणांक लायसन्स दिल्ली रेंट अ कार दिवपा खातीर 2018 ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायझी दिवची म्हणून. म्हणजे तेंच्यांनी फुडें दिवपाचें. दॅट इज अ रॉंग डिसिजन. हांव सरळ सांगता 2018 जाल्लें, कारण डायरेक्ट अशा पद्दतीन फ्रँचायझी काडून तुमी फुडें आनी तांकां लायसन्स जावपाकूच शकना. हांवें खरें म्हणजे रेंट अ कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो. आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट अ कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला. रेंट अ कार जवळपास हे कितें करतात, त्यांच्या कडेन स्वताच्यो पार्किंग ना, ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात. आनी वयल्यान जाल्यार रेंट अ काराचे जे आपल्यो प्रायवेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा. 250 जणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या. तांची लायसनां सुद्दां कॅन्सल कर म्हणून. कारण अशा पद्दतीन तेंच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप. हितून करून GST बुडयता ते आनी सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो तोय बी बुडयता. जर कोणी अशा पद्दतीन तो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पयशे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आनी तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता. संजीवनी साखर कारखान्यांत इथेनॉल प्लांट स्थापन करपा खातीर म्हयन्या भितर टेंडर फ्लोट करतले. हाचे पयलीं 2 फावटी यत्न जाल्लो, मात तितलो प्रतिसाद मेळूंक ना. इथेनॉल प्लांट जातलोच. शेतकारांनी ऊस लावचो, आमी विकत घेतले म्हूण सभाघरांत मुखेलमंत्री उलयला.
संजीवनी शुगर फॅक्टरी म्हणली ते पीपीपी संजीवनी शुगर फॅक्टरीचोय टेंडर जो आहा तो जाता तितले बेगीन काडटा आणि 2 वर्सां जाली जाता तितले बेगीन जाता तितले बेगीन आम्ही 2दा टेंडर काढलो तेका व्यवस्थित मनीस येवंक ना पण ह्या फावटी परत एकदा सांगता आमकां आतां तुझ्या कडेन कोण आहा जाल्यार तेका अप्लाय तुझ्या कडेन कोण ना तसो मनीस जाय म्हाका तो चड आसतले तसले चलोवपी जाय आमकां स्पीकर सर इट इज सिरियस इशू स्पीकर सर एवरी इयर दे आर क्राइंग फॉर दॅट एवरी इयर आम्ही त्यांका जे पैसे दिल्या पळय न्हू त्यांका ऊस त्यांचो लायनास्तर पैसे स्पीकर सर पूण त्यांका 5 वर्साची स्कीम त्यांका जेन्ना ऊस लायताले तेन्ना सुद्धा तितके पैसे मेळ्ळे नासले मुखायल तुवें प्रॉमिस केला अरे प्रॉमिस केला न्ही 5 वर्साची स्कीम जी दिली पळय न्ही 55 कोटी प्लांट थिंगा येतलो येवपाना प्लांट येतलो केन्ना तुका ह्या तांकां सांगलें आमी आतां सर्क्युलर काडला तुमी ऊस लाया ह्या वर्साचो ऊस आमी घेता आनी ताका पैसे दिता जालें ते उशा जाले इथेनॉल प्लांटा सांग अरे एकदा ऊस ते घेतलो म्हणून तो ऊस आमी खावचे ना त्या प्लांटानूच घालतले केन्ना येत तो आतां टेंडर येता ऊस आमी प्लांट चालू करता तो केन्ना एक म्हयनो 2 म्हयने एका म्हयन्या भितर टेंडर येता संजीवनीचो हय टीसीपी विशयावेल्यान सभाघरांत बोवाळ जालो टीसीपीच्या प्रस्नाक सबज्युडिस जाप म्हण विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ केलो चलोवपाचें ना वचून बसात वचून बसात तो गव्हर्नमेंटाचो विषय गव्हर्मेंटा विशय हांव लक्ष घालता सरकाराचो विशय आसा हो विषय गव्हर्मेंटाचो विशय आसा हांव लक्ष घालता चला बसा बरें हांव पळयता वचून बसात विरेश बाब हो गव्हर्मेंटाचो विशय आसा हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता चला तुमी अरे तो विषय चर्चा जावपाक स्पीकराक सांग सबजुडियान आसता का चला वचून बसात स्टार्ट क्वेश्चन नंबर पोस्टपोन अरे हो सरकार विषय आसा सबजुडियस आसा सरकारचो विषय आसा येस विरेश बाब अपोजिशन लीडर बसा विरेश बाब वचून बस कामकाज चलोवया आमी वचून तू घेना क्वेश्चन घेना तुजो प्रश्न घेना विरेश बाब प्रश्न घेना राज्यांतल्या पर्यटन आंकड्यांचेर विधानसभेत खर वाद जालो विरोधकांनी पर्यटकांचो आंकडो गोंयांत कमी जाल्ल्याचो आरोप केलो पेड इन्फ्लुएन्सर येतात आनी गोंयची चुकीची म्हायती पसरतात म्हण ह्या वेळार विधानसभेत मंत्री रोहन खंवटे उलयलो आमी टुरिस्ट देवल्या म्हणून एक भ्रम घालता आमी पयले गोंयकार आमी स्वताक आमच्या गोंयचो आमकां अभिमान आसपा जाय आनी आमी कितें करता त्या नेतृत्वाचेर लक्ष आसपा जाय टुरिजम वाडत आसा Goa has been a preferred destination. Last 3 years, from 2022 to now, Speaker Sir, various initiatives with the help of the central government under Prime Minister Narendra Modi ji and Dr. Pramod Sawant, various initiatives given, we are trying to see how international can grow. Coming back to domestic, Speaker Sir, figure वाऱ्यान मारिल्ली गजाल नासता. We have a certain methodology. हांव फक्त होच 6 म्हयन्याचो फिगर घेता. ह्या 6 म्हयन्यान Speaker Sir, जय वास्को एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट हांचेकडेन 2 एअरपोर्ट आसात आता जे टुरिस्ट येतात स्पीकर सर डोमेस्टिक टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268 22,48,268 टोटल अमाउंटिंग टू 57,12,758 वॉट डोमेस्टिकाचो इंटरनॅशनल स्पीकर सर दाबोलीच्यान देवले 1,15,645 मोपाच्यान देवले 2,10,190 सुमार
We are talking, Speaker sir, roughly about 90 flight, 45 in 1990, 180 trips per day return on both airports today, vis-a-vis 100 which were happening before when only Daboli was there. आज जितले आमचे आमदार आसा पयर आमचो दोतोर दिल्ली वचून आयलो, everybody who went and came and who is coming, find the flights full of tourists coming into Goa. हांव स्वता ट्रॅव्हल करता, खंयचोय टायम सकाळचो, दनपारचो, सांजचो, रातचो आसूं, टुरिस्ट येता हे आमी स्वता पळयतात. सो आमचो स्वताचो नॅरेटिव्ह पयलीं चेंज जावंक जाय की डिक्लायन जाता. आतां हो फिगर तुका एअरलायन्साचो सांगला स्पीकर सर, तेन्ना आमी डिक्लेअर केल्लो टोटल फिगर इज नॉट ओन्ली एअरलायन्स. हो एअरलायन्साचो फूल फिगर आमी गोंयकार येता, बाकीचे येता फूल पर्सेंटेज घेना. वी आर टेकिंग फॉर कॅल्क्युलेशन पर्पज ओन्ली 60% ऑफ दीस एअरलायन जो तुका हांवें दिलो. उरिल्ले रोडवेज, रेल्वेज, सी पोर्ट हे हातूंतलो जो डेटा तांची पर्सेंटेज मेथोडॉलॉजी आसा आनी तातूंतल्यान हो फिगर आमी दिता की बाबा टोटल नंबर ऑफ टुरिस्ट अरायवल कितले आयले. माय फ्रेंड्स ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली एंड स्टेइंग इन देयर फ्रेंड्स हाऊस. फ्रॉम द दिल्ली डेटा दे आर टुरिस्ट, but they are not staying in any hotel because they are staying in a friend's guest house or a friend's house. So Speaker sir, data jenna म्हणटा आमी every quarter influencer सुरू झाले. लास्ट सप्टेंबरान येतात, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर बोवाळ मारतात आणि चालले. We can accept they are paid influencers. They are being paid to do and say that we are done a decline. Last quarter Speaker sir, we were showing a decline. असे लोकांनी बोवाळ केलो, आमच्या गोंयच्या आमदारांनी बोवाळ केलो, लोकांनी बोवाळ केलो. मुख्यमंत्र्याक सांगले वी आर डुईंग गुड, हॉटेल्स आर रनिंग फुल, एव्हरी कॅटेगरी इज डुईंग फायन. लेट अस नॉट रिप्लाय. जानेवारी स्पीकर सर 11-13 जानेवारीक आमी प्रेस घेतली आणि पूर्ण डेटा कसो गेलो क्वार्टरचो सांगलो. 13 जानेवारीची दिल्ली एक इन्फ्लुएन्सरान तो काउंटर केलो ना की डेटा वॉज देर. आजूय स्पीकर सर सांगता इन्फ्लुएन्सर येतले, इन्फ्लुएन्सर बोवाळ करतले, इन्फ्लुएन्सर पयशे घेतले आणि गोंया बाबतीन उलयतले. वी एग्री दॅट देर आर चॅलेंजीस इन दीस डेस्टिनेशन लायक एनी अदर डेस्टिनेशन. थोडे आमकां तुटी आमकां करच्यो पडटा. मुख्यमंत्र्यान लास्ट वीक बिफोर असेंब्ली स्टेक होल्डरांकडल्यान मिटींग घेतल्या. each issue direction दिल्ले आसा फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स, गार्बेज. नाउ लेट मी कंप्लीट. आई एम ऑन माय फीट स्पीकर सर, आई एम ऑन माय फीट स्पीकर सर, आई एम ऑन माय फीट. ताज्या खातीर जेन्ना इनिशिएटिव्स घेता गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. डेटा जो आमी भर घालता तो डेटा मेळटा. वी आर ऑल्सो इम्प्रोवायझिंग, वी आर ओपन टू सजेशन्स. पूण उठ्ठा सुट्टा मिडिया कडेन वचप रिस्पॉन्सिबल आमदार ना रिस्पॉन्सिबल मनशांनी आणि म्हणप टुरिझम वॉट डिक्लायन. दाखय मला टुरिझम वॉट डिक्लायन. हांव म्हणटा टुरिझम इज नॉट अ डिक्लायन. So my only argument here is, Speaker sir, when it comes to tourism, which is the main economy of the state, let us be responsible enough because Goa has been a preferred destination. आमदार जीत आरोलकरान 0 आवरात मराठी भाषेक दुसरी अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवचो म्हण मागणी केल्ली. ताच्या मागणेक मंत्री सुदिनान तेंको दिलो. एकदा बिल पास जाले, पयलींच कायदो जाल्लो म्हणटकच हावजान ताच्या विरोधाभासात आमी उल्लेख करूंक शकनात. गोंय राजभास कायदो लागू आसा म्हण विरोधी पक्ष फुडारी उलयले. अरे झिरो आसा मेन्शन करपाक कितें जालें मराठी? व्हॅल्यू ना ताका झिरो आर म्हणजे झिरो आर कोण उलयता. अरे व्हॅल्यू ना म्हटल्यार अरे विचार. अरे ना देवाची आरती मराठीन करतात, पत्रिका मराठीन छापता, पेपर सगळे नॉर्थ गोवन सगळे मराठी, हेंचे छापून येता मराठीन. सर हो कोंकणी हय सारकें कोंकणीन उलयता मराठी. अरे माझे कंप्लेन आज सेकंड लँग्वेज मागल्या. फर्स्ट लँग्वेज मराठीन म्हाका वाचपाक लागना. सेकंड लँग्वेज मागता हे म्हणून म्हाका कंप्लीट करून दी मरे. सेकंड लँग्वेज कॅन बी अलाउड. इथं बसून घ्या. कळती भाषेत त्यांनी जे मांडलेलं आहे ते बरोबर आहे. बरोबर नाही. त्यांचा काही वेगळा विषय वेगळ्या जनका शेट्टी सांगताले तुझा लीडर स्पीकर सर किती तू किती बरोबर आहे. सर आय सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज मध्ये बहुत लागोक ना मानपाक झिरो आवराक मेन्शन करून जायना. फाल्यां खंयचोय कायद्याचेर हांव उलयतलो उगीच घालो की चेंज करूया म्हणून. झिरो मेन्शन केला. Speaker sir, he can mention. No, reply. No, mention. It doesn't he fit can mention. No, it is an interpretation of the act. Speaker sir, there is an act passed by this house called the Official Language Act. ये सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज सेकंड म्हटलं बोलत राहू ना. Otherwise, Speaker sir, it is a 0 hour mention. फाल्यां तुवें बिल जें कितें पास केलें
ताजेर हांवें एक मेन्शन करता की भायर कोण कितें उलयला तें सांगता बिलाचेर स्पीकर पळय भायर कोण कितें बिलाचेर उलयला तें मागीर सांगता दादा आयक बिल जे हावजान पास केलां जे जाला कायदो ताजेर एक मेन्शन करप की हो कायदो चूक म्हणून हावजान तूं अमेंडमेंट हाड अमेंडमेंट हाड 0 आवर मेन्शन करूंक मेळना स्पीकर सर सिरियस इश्यू तशें जाल्यार हांव सगळे कायदे मेन्शन करता नाल्यार पयलीं त्यांनी सांगपाक ना हांव 0 आवर मेन्शन करता स्पीकर सर सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हटल्या करूंक जायना अशें मुळातच कम्युनिटींनी रोजगार आणि उद्देगीकरणा खातीर दिल्ले जुवारी जमनीचे विक्री खातीर प्लॉटांत रूपांतरीत करपाक परवानगी दिवन 50,000 कोटी रुपयांचो घोटाळो केला म्हण आरोप विजय सरदेसाय हांणी केला. This amendment what we has brought doesn't imply as far as the Zuari is concerned. So why? No, because what is why no? This amendment stands from the day. No. This amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Any land henceforth. That is the decision. But now with the sanad which you haven't given, it is henceforth. No, but not question of this thing. I said any land which was given by the comunidad in after this. Because sir, for 2024 ordinance पळय तूं तर कितें आहा ओरिजिनल अफ्रामेंत कित्याक दिल्लो ते पर्पज तुज्यान चेंज करूंक जायना तूं आतां म्हाका उणाव नाका तूं जुवारी खातीर दुसरो कायदो हाड की आमी जुवारीची लुटूंक दिले म्हणून चल खावंक दिली म्हणून जमीन कायदो हाड इतलें उरलां आमी आतां एक कायदो करपाचो 50 लाख स्क्वेअर मिटर जुवारीक दिले म्हणून कायदो हाडा तीच मेजॉरिटी आहा सर जुवारीक एंड माय रिलेशन इज ना. So where is the question of? No, I am asking you a specific question. You said 2 sanads are remaining because they have not paid each other. You give me assurance that those sanads will not be given. No. See, as far as Zuari agrochemical is concerned, Zuari land has already been sold. And there is a sale deed. They are the owners of the land. कायदो तुम्ही कितें हाडटा की अफ्रामेंत जो दिल्लो फॉर दॅट पर्पज तो चेंज करूंक जायना तुम्ही ताका चेंज करूंक सगळें दितात आनी मागीर कायदो हाडटा आनी प्रोस्पेक्टिव्ह म्हणून सांगता खंयच्या तरेन प्रोस्पेक्टिव्ह स्पीकर सर एक क्लियर कट मेजॉरिटीचो यूज करून कायदे हाडून गोंयचे इंटरेस्ट विकपाचे चालू आहा हावजान हो म्हजो चार्ज डायरेक्ट स्पीकर सर तो जे चार्ज करता डायरेक्ट चार्ज म्हजो स्पीकर सर जायती एक्शन घे स्पीकर सर आमी कायदो आमी हाडला केन्ना हाडलो जमीन दिता तर जमीन मागीर कायदो हाडटा स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत चल्ला म्हणून आम्ही अशा पद्धतीत चलयला कोणे तुवेच जुवारीचे स्कॅम कोणे केले जुवारीचो स्कॅम आमच्या सरकारान केलो and there is no question of scam here. There is a question of scam. You are like the government is creating some scam. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिला की आपण एजी मऱ्यान वता स्कॅम हा म्हणून मंत्रीच म्हणटालो आता तुम्ही नवेच नाटक पळयला तुम्ही नवेच म्हणटा अरे मागीर what I am trying to say, and then will take it in the revenue demand. Advocate Zilman has clearly mentioned that you cannot take the land back. He said on the record that the land can be taken back if you have the bill. Let me complete. He said you cannot. What he has said, you can acquire the land, and we cannot acquire the land. Why? He said to acquire the land. Land doesn't first of all belong to us. Land belongs to the community. Who has not protected the land is not we, is not the government. Is the community should have protected their land. Community basically has failed to protect this land of theirs. आमदार विरेश बोरकारान सभाघरांत प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशनान गोंयकार कोण तो स्पश्ट करपा खातीर पोगो थाराव मांडिल्लो. सभाघरांत पोगो थाराव न्हयकारलो. त्या उपरांत सभाघरांत बरोच बोवाळ जालो. The person with the facilities of the grant, the government lien, तेजेर हांव डिटेलान वचना तो हांवें वाचलो the Goa Change in Surname Act 1990 तितूरय परत क्लियर केल्लें आसा. The above legal provisions establish that wherever it is necessary to extend the benefit to protection of the exclusive of the person of the Goan origin, the government of Goa has already enacted the appropriate eligibility criteria that is clear, objective and enforceable. The framework have been served to the dual purpose of the ensuring that entertainment reach to the intent beneficial while also the safeguarding the cultural and demographic identity of Goa. Nevertheless, the government remains committed to continually reviewing the strengthening these provisions in response to emerging needs to challenge to uphold the interest of the Goan people. Speaker sir, हे क्लियर आसा त्या खातीर हे रेझोल्युशन जे आसा पळय न्ही हे घेवपाची गरज ना. स्पीकर सर हे रेझोल्युशन स्पीकर सर हे
This is clear. अरे सर आणि उलोवपाचें जिताक लागून हक्क आसा की जिताक उलोवपाक हक्क आसा स्पीकर म्हणजे कितें खंयच्या बेजाचेर म्हणटले म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा ना म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा हे पर्सन ऑफ गोवन मुखेलमंत्री कायदो बाकी स्ट्रॅटेजीक पालन करता स्पीकर सर आमकां उलोवपाक तरेन जाल्ले शिवमाक उलोवपाक दिवपाची गरज आसा कशें भायर मारपाक शकता स्पीकर भायर मारपाक शकता हो कायदो जो आसा वोटिंग मिटींग एडमिट करप ना स्पीकर सर समाज हो गव्हर्नमेंट अवेअर आसलो नाल्यार हो पर्सन ऑफ गोवन कित्याक करूना पर्सन ऑफ गोवन कित्याक डिफायन करूना सरकार लेट हिम सी वर्सा गोंय जेन्ना आमचे रेजोल्यूशन येता तुम्ही डिफायन करून घालता गोंयकार एक्टाच्या हितून सांगता आम्ही जेन्ना रेजोल्यूशन हाडले तेन्ना ते उलोवपाक कित्याक जाता डिव्हिजन घालपाक चल जागा बसप Because sir, you have to speak. So many people are waiting. वगीत कळयता तू भायर उलट संजीव वेगस तुझा डायरेक्ट भायर उडयले स्पीकर सर आज उलोवपाक जाय भायर उडयले आता खंय दिसला तू भायर उडयले उदळ श्रीरामजी वेगस वोटिंग करतालो ते कितें हय जाले आता तू उलयला मो जाले बेंजी वेगस तू तेगे रेजोल्यूशनाचेर उलोवपाक जाय बेंजी वेगस तू रे Speaker sir, I have to speak on his resolution. Speaker sir, I udele rahe. अरे कितको झाले? I udele. कितको बाहेर उडले? कोण उभरावले? कितको बाहेर उडले? उडले के? Speaker, I stand by to support the private broker resolution placed on the house by my colleague Viresh Borkar. Speaker sir, जे विरेशान जे propose केला ते उभरावता to support. Yes, Speaker sir. हे त्यांनी सांगितलं. Next. तुझे तो ध्यान देते कालो एलओपी या अवजाती रेजोल्यूशन करते या ही सेइंग नॉट टू स्पीक करते स्पीक या स्पीकर सर करते करू ही सेइंग गो अहेड तर हे आशिल्ले आठवडोभर सभाघरांत गाजिल्ले कांय म्हत्वाचे मुद्दे. देव बरें करूं.